The entire Makhdoom Ashraf Nagar society, we are thanking to the MLA, to the Sarpanch, to Zilla Panchayat Sarpanch, and the entire Panch also. The Panch is very important because he took the initiative from our side to the MLA, and within no time this high mast was installed. एक बरो इम्पोर्टंट आसलो की हाय मास्ट घालपाचो, कित्याक स्कूल आहा थिंगा हॉल आसा, मागीर मस्जिदार नमाजाक वयतात, तो काळोख पडटालो. सो आमी सराला रिक्वेस्ट केले आनी सरांनी आमकां फावो केल्यार आमी ताका थँक्यू म्हणटा. आनी आमचे जेई एई हाय मास इनॉग्रेट केल्लो आसा आनी हो सारको चड गरजेचो आसलो. लायट आमकां जायते फावटी प्रॉब्लेम जाता आनी हांगासर स्कूल आसा, तेंचे हॉल आसा. आमी सद्या कोर्ताली कोणसुआ हांगा आमचे मस्जिदा लागीं आसा वेर्ना सॉरी कोणसुआ, आनी आमचे भावा भयणां जाका आमचे ते मस्जिदाचे सगळे आमचे कमिटी मेंबर्स, प्रेसिडेंट कमिटी मेंबर्स हेंच्यानी आमकां एक प्रपोजल दिलो कित्याक तांकां हांगासर आमचे मस्जिद आसा आनी मस्जिदा हांगासर बरोसो काळोख जातालो. ते म्हणपाक आपणाक हाय मास्क घालूंक दी. जेन्ना हांवें हो प्रपोजल आमच्या पावर डिपार्टमेंटान घातलो आनी आमच्या पयले सुवातेर आमचो सुदीन जावळेकर सराक काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा, सेमाक काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा की ताणें ताबडतोब हो आमकां सँक्शन करून आयज आमी ताचें उद्घाटन केल्लें आसा. आनी हाचो एस्टिमेट जावन आसा 6 lakhs. आनी हांव आमचे डिपार्टमेंट जे जावं एई जेई सगळे जे वर्कर्स हाकाय हांव काल जाणतान देव बरें करूं, तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराकूय काल जाणतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें हें ताबडतोब हें काम करून आयज आमकां हांगासर बरोसो उजवाडसो दिसता. आनी म्हाका दिसता हें इतलेंच न्हू, आतांच आमी तेज्यानी पयलीं आमी कोर्ताली जे चर्च आसा थंयसर एक आमचो ट्रान्सफॉर्मर आमी इनॉग्रेशन केल्लो.